देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. हॅव ए वंडरफूल डे विथ द लॉर्ड. भोव मोगाचे न्हू हे मागण्यांचे कार्यक्रम पवित्र सुवार्थेचो प्रसार पळोवन आसच्या आयकोन आसच्या तुमकां समेस्तांक दैवी कुलोरे तिरुमंदिरा तर्फेन म्हजे प्रणाम हांव पाठयतां. देव तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. हे कार्यक्रम तुमी पळोवन आसतना देवाचें उतर आयकत आसतना देव तुमचेर भरपूर बेसांव घालून दी. आमी हो मागण्याचो वेळ आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदां काळ तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू आमी पवित्र आत्म्याक आशेतांव लालयतांव, कित्याक जेजूनच आमकां म्हळां तुवें परतून जल्मल्ल्या करीत देवाच्या राजांत रिगोवंक साध्य. म्हणजे पवित्र आत्म्यांतय तुवें परतून जल्मा जाय. देखून आमी पवित्र आत्म्याक आशेतांव लालयतांव, ताचे थंय परतून जल्मोवंक आमी अत्रेकतांव. पवित्र आत्म्यान अभिशिक्त जावन ताच्या बोळान आमी क्रिस्ता साक्ष जावंक आमी आशेतांव. कित्याक पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी सुवार्ता परगट करूंक शकतले. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सुवार्ता बळवंत रितीन ह्या संवसारांत परगट जाता. देखून ह्या वक्ता आमी सांगाता मेळोन मागया, प्रार्थुया. भोव मोगाळा सर्गेंच्या बापा, तुवें सगळ्या मनशा कुळाचेर पवित्र आत्मो तुवें धाडलाय. पवित्र आत्म्यातय तुज्या भुरग्यांक तूं बोळ दिताय, सकत दिताय, पदवी दिताय सुवार्ता जियोंक आनी ती परगट करूंक. आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां आसा ती सोडवण सगळ्या संवसारार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती परगट जाता. हर एका तुज्या भुरग्यान त्या पवित्र आत्म्याक ताणेशें कर, लालेशें कर आनी त्या पवित्र आत्म्याक आपणाचेर घेवन अभिशिक्त जायशें कर. अशें जेजू क्रिस्ताची सोडवण संवसाराच्या पंथान पंथ ती परगट जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मानेस्तानो मानिस्तिनीनो, मोगाच्या इश्ट आनी इश्टिनो, समिया जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ्यानो, एक दीस हांव टीव्ही पळोवन आसतना एक वर्तें संशोधन हांवें आयकलें. ए ग्रेट डिस्कवरी. And it was announced that it was the greatest discovery of the whole of human history. मनशाकुळाच्या चरित्रांतच अधिक वर्ते एक संशोधन म्हणून तांणी गॉड पार्टिकल्स हाच्या संशोधना विशांत सांगलें. देव कण गॉड पार्टिकल हाचें संशोधन जाल्ल्या वेळार तांणी असो उल्लेख केलो की मनशाकुळाच्या चरित्रांतच अधिक वर्तें संशोधन म्हण. पूण भावार्थी जावन आसल्या म्हाका मोगाचें न्हू भोगलें मनशाकुळाच्या चरित्रांत अधिक वर्तें संशोधन म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो अस्तित्व जावन आसा. पवित्र आत्म्याचें अस्तित्व मनशाकुळान सोदून काडलें, ह्या संशोधन केलें, ह्या अनभोग जोडलो. हें जावन आसा अधिक वर्तें संशोधन. सान पावल ह्या विशयांत आमचे लागीं उलयता. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वस्वरांत 19व्या वडीर 1 Corinthians 6:19. तुमी पवित्र आत्म्याचे मंदीर जावन आसात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय तो वस्तीकरण आसा. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 3रा वस्वर 16वी बोळ. सान पावल म्हणटा 1 Corinthians 3:16. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? तुम्ही पवित्र आत्म्याचे मंदिरा म्हण तुमी नेणान गी. म्हणजे सान पावलाक तें कळीत जालें, तरविल्या क्रिस्तांवांक तें कळीत जालें, देवाच्या भुरग्यांक तें कळीत जालें की पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी जावन आसा. पवित्र आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय आमचे थंय हाजर आसा. आनी हें जाणा जावचें जावन आसा एक वर्तें संशोधन, एक वर्तो अनभोग. कित्याक एक फावटी म्हाका आनी तुका तो अनभोग जाता की हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर, हांवें जियोवची रीत बदलता. म्हजे थंय पवित्र आत्मो आसा म्हणून हांव जाणा जातच
हांवें चिंतची रीत बदलता, हांवें भोगणा भोगची रीत बदलता, हांवें उलोवची रीत बदलता, हांवें तो संबंध बदलता, हांवें जिवच्या वर्तना बदलतात, हांवें करची हर एक कामां त्या प्रकार बदलतात. संवसाराच्या सुरवेर देवान मनशाक रचलो, धरणीच्या धुळेंतलो रचलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. उत्पत्ती बूक 2 वचोर 7वी ओळ. जेनेसीस 2:7. धरणीच्या धुळेंतलो मातयेंतलो देवान मनशाक रचलो तरी देव आपल्या जिवाचो श्वास त्या मनशा थंय फुंकता. म्हणजे मनशाच्या रचने वेळारच देवान ताच्या जिवाचो श्वास आमचे थंय फुंकला. देवाचो श्वास कितें? तो पवित्र आत्मो. तर तो देवाचो पवित्र आत्मो मुजे थंय तुजे थंय तो आसा. म्हणजे पवित्र आत्मो मुजे थंय तुजे थंय आसा. तो केवळ हांवें आनी तुवें क्रियाशील करून घेवचें. ह्या पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची देणी हांवें तुवें ती घडशी जाय. त्या दाळा आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची सकत उजवाडाक येता. जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या वचरांत 4थ्या वळेर म्हणटा, 1 John chapter 4 verse 4. तुमचे भितर आसा तो देवाचो आत्मो संवसारांत आसच्या आत्म्या प्राच चड बळादीक. संवसारांत मोगाचें न्हू खोटो आत्मो आसा, आमकां अडखळ हाडचो आत्मो आसा, आमकां निराश करचो आत्मो आसा, आमकां आड वाटेन वचचें करचो आत्मो आसा, आमी पातळ करीशें करचो तसलो आत्मो आसा, आमी निराश जावन देदेस्पर जावन जिवीतच नाका म्हणचे तशें करचो तसलो खोटो आत्मो आसा. तर म्हजें तें तुजें तें आमच्या भितर देवान पवित्र आत्मो घाला. ही जाणवाय म्हाका तुका मेळटस, हें संशोधन हांव आनी तुवें करतस, पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां जातच आमी त्या संवसाराच्या आत्म्याचेर जैत व्हरता. पवित्र आत्म्याक थंय आमी साकर चिता. ह्या ताचे सवे मेळोन मिसांव देव म्हाका आनी तुका दिता तें आमी सुफळ करूंक पावता. तूं आमच्या पयल्या पत्रांत 5व्या वचरांत 19व्या वळेर देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा, 1 John 5:19. हो सगळो संवसारच देवसराच्या प्रभावाखाला आसा तरी आमी जाणाव आमी देवाची म्हणून. सगळ्या संवसारार देवसराचो प्रभाव आसा हो आमचो अनुभव जावन आसा. आमीच आमच्या भितर आसल्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव करनातल्या वेळार देवसराच्या प्रभावाखाला आमी जियेता, संवसाराच्या प्रभावाखाला आमी जियेता. हेर आमकां चलोवन व्हरतात. पूण एक फावटी आमकां पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाता, पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरता. हांव एक फावटी इंग्लंडाक गेलो 12 वर्सां आदीं. पूण तरी म्हाका उगडास आसा, कित्याक थंयसर एक अपुर्बाची गजल घडली. भोव एक हास्याची गजल, पूण तरी एक सिरियस गजल ती. एका हांव विरगजे गेल्लो आनी थंयसर पाद्र्यापा लागीं विकारा लागीं उलयता आसतना फादराप विकार म्हणालो, आदल्या दिसा एक विशेश गजल तांच्या फिरगजेंत घडली. आनी ती कितें म्हळ्यार फादराप राती बेगीन न्हिदचो, बेगीन जेवन न्हिदलो. राती 1 या 2 वरां जावंक पुरो कोणेंगी ताका दारार बडयल्लो आवाज आयकलो. उठोन तो भायर आयलो दार उक्तें कर. तितल्या भितर कोण ताका पळोवंक आयलीं तेगा चौगां तरणाटे चेडे आनी चेडवां. ताका पळयल्लेंच मेल्लें भूतू घोस्ट 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 म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब मार धांवूंक लागलीं. खंय धांवलीं म्हणून ताका कळोंक ना. आनी उपरांत सकाळीं ताका खबर मेळ्ळी कोणगी तरणाटीं विशेश रितीन पियोन इगर्जेक आयिल्लीं. धांवतना गटारांत पडोन हात पाय मोड घेवन आस्पत्रेंत आसात. आनी उपरांत पुलिसांनी पाद्रापाकी आस्पत्रेक आपोवन व्हेल्लें तांचे लागीं उलोवंक. आनी तेन्ना नीज गजाल कळ्ळी. तरणाटे घट्ट पियेल्ले बारांत, तरणाटे चेडे आनी चेडवां पियेल्या उपरांत तांकां एक पोकरीपणां करया म्हणून तांकां बगलें. कसली पोकरीपणां? देव ना, हे पाद्र्या बेश्टे इगर्जेंत आसात, ते न्हिदतात वेगीं जेवण खावन, तांकां एक बेश्टोवया म्हणून ती इगर्जेक आयलीं. राती वरां 2 जातीत पाद्र्याप न्हिदल्यात घट्ट.
न्हिदेंत आसात. पूण येवन पाद्रापाची दारां बडयलीं, कांपीण दामली. तितल्यार पाद्राप आमी जाणाव येवन दार उक्तें करता. पूण त्या पाद्रापा पळयलेंच ह्या तरणाट्यांक भूत पळयल्या बरें जालें, मेल्लें पळयल्या बरें जालें, देंवसरा सैतानाक पळयल्या बरें जालें. की तें तांकां भगलेंगी तांचे पैकी एकल्या दोगांनी भोब मारली, पियेल्लें सड जाल्लें जावंक पुरो. माथ्यार वतून काडून गेले तांणी घोस्ट घोस्ट म्हणून सांगून, मेल्लें मेल्लें म्हणून सांगून तीं धांवलीं. पियेल्लीं देखून सोमा सारकें तांकां धांवंक जावना, खंय धांवतात म्हूण कळोंक ना तांकां. भियान वचोन घाटारांत पडलीं आनी तांणी हात पांय मोड घेतले. एकल्याचो मांडो सयत धाडल्लो. पळया मोगाचें न्हू, अभिवृद्धी जोडलेल्या इंग्लंडांत असल्या गांवांत सयत मेल्लें घोस्ट म्हणून थोडे भियेतात. आनी आमी जाणाव देवाची भुरगीं, तांचेर खंयच्या रितीचो खोट्या देंवसाराचो प्रभाव आसा गी म्हणून, देंवसाराचो प्रभाव आसा गी म्हणून. पूण आमी देवाची भुरगीं देवाच्या प्रभावा खाला आमी जियेता. हांव एक मिशनरी जावन आंध्रांत ती वावर करनासलो. जनगांव म्हणल्यार फिरगजीत आसलो. थंयसर जनगांव म्हणल्यार फिरगजीत हांव विकार जावन आसतना थंयसर लगभग 9 हळ्ळे आसात. थंयसर 9 हळ्ळ्यांनी वचोन हांव मीस पेटयतलो. एक इगर्ज जनगांव म्हणल्यार मदगांत जाग्यार आसा टावनांत. थंय हांगासर हळ्ळ्यो. एका पंथाक पडला पंथाक लगभग 30 किलोमीटर पयस एक इगर्ज जाल्यार मोडला पंथाक लगभग एक 20 किलोमीटर पयस आनी एक इगर्ज. तर तुमी चिंता, एका इगर्जींतल्यान आनी एका इगर्जेक म्हणजे एका कोपेलांतल्यान आनी एका कोपेला वचून लगभग 50 किलोमीटर अशें पयस पयस 9 हळ्ळ्यो आनी 9 हळ्ळ्यांनी कोपेलां. प्रमुख फिरगज म्हळ्यार एकच जनगांव म्हणल्या लागीं. आमी थंयसर रावतले. हांव विकार आनी हांव त्या दाळा सहायक विकार नवस यासाक जावन हांव थंयसर गेल्लो. एक फावटी म्हाका एका हळ्ळेक वचोंक आसलें मिसाक. आनी थंयसर मिसाक वयचें म्हळ्यार सांजेर वचत कामाचो लोक कामाक येता. हळ्ळेचो दुबळो लोक सांजेर 6 वरार 7 वरार काळोख जाताना घरा येता. आनी ताजे उपरांत आमी थंयसर लोकांक पयलें कुमसारांनी कर मीस पेटोवनचे 8 वरार. आनी ताजे उपरांत तांचे हांगा जेवण पाटी भायर सरतना वरां 9 जाता 9:30 जाता. हांव त्या दीस मीस जावन पाटी भायर सरतना वरां 10 जालीं. थंय जावन जनगांव इगर्जी जाल्यार लगभग 30 किलोमीटर पयस आसा. सूर्यपेट रोड तो 30 किलोमीटर पयस आसा. हांव 10 वरांचें रस्त्याक पावलो. आनी ते हिवाचे दीस हांवें बरें स्वेटरांनी घालून बायकार पाटी येवन आसा बायकार. आनी हिवाच्या दिसांनी पावस येना. पावस येत जाल्यार बारीक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार हांवें गेल्लें स्वेटर, हांवें गेल्ले शू हिवा खातीर ते भिजतात. भिजत जाल्यार हिंव आनी सडटा. आनी बायकार वयताना वारें मारता आनी खंडीत जावन हात पांय रूख जातात. पाटींग गेल्ल्या बरी ना. पूण रस्त्यार पावता आसतना पयलेंच काळोख आनी विशेश काळोख जालो म्हळ्यार मोड जालें. आनी पावस येता म्हणल्यार बरें जालें. घडघडो झगडावणी लावंक लागलें. हांव एक फावटी भियेलो. कित्याक म्हळ्यार हांवें आयिल्ल्या त्या हळ्ळेक पाटींग गेल्ल्या बरी ना. कित्याक थंयसर नॅक्सलायट्सांची भिरांत आसा. हांव एक 5 किलोमीटर मुखार येवन जाला. पाटींग गेल्यार हळ्ळेचो लोक थंय दारां उक्ते करना. भियान नॅक्सलायट्स म्हणून तांणी दारां बंद करून राती न्हिदचें भियान म्हणल्यार बरी. देखून पाटींग गेल्ल्या बरी ना. मुखार गेल्यार आणकी 30 किलोमीटर वचत जायी. पावस येता कळना. आतां विशेश गडगडो झगडावणी जावन आसा. कितें करचें म्हूण म्हाका कळलें ना. एक फावटी हांव भियेलो. एक फावटी कांपलो. हांव नवस त्या गांवांत तेलुगू भास इल्लेशी येता म्हाका थंयसर. उपरांत हांव बरें शिकलो. तितल्यार हांव भियेत आसतना तुमी जाणात मुखार वचोंकूच जायना. कितें करचें म्हण हांव चिंता आसतना हांवें थंयच बायक रावयलें. आनी थंयसर रस्त्याच्या पकलेकच हांव बसलो. घडघड असो आवाज येता. झगड्यान जावन परतून व्हरतो उजवाड दिसता. कितें करचें हांव जाणा. हांव तितल्यार भियेल्लो. हांव थंयच बसलो. पूण हांवें दोळे धांपले. तक्षण म्हाका म्हज्या इश्टाचो उडास आयलो. म्हजो इश्ट जावन आसा म्हजो पवित्र आत्मो. हांवें ताका सकाळीं उठतच गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट म्हणचें. सांजे न्हिदोंक वयच्या पयलें गुड नायट होली स्पिरीट म्हणचें. जिवितांत कश्ट आयले तक्षण ओ होली स्पिरीट कम इन टू माय हार्ट म्हणून हांवें ताका गावचें. देखून हांवें दोळे धांपले आनी म्हळें हे पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या सांगाता तूं राव. म्हजी भिरांत गावजेनी पयस कर म्हळें. तितल्यार हा पुरबेन हांवें गितां गावंक सुरू केलीं. वेलकम होली स्पिरीट I am in your presence. Fill me with your power. Live inside of me.
स्वागत पवित्र आत्म्या. हांव तुजे थंय आसा, भर म्हाका तुजे सक्तेन. म्हणून हांवें गायता आसतना म्हाका पवित्र आत्म्याचो सांगात अनुभव जालो. म्हज्या बकलेकच आसा पवित्र आत्मा, म्हज्या काळजांत आसा. ताणें म्हाका आराम धरला म्हणलो संतोष. हांव तितल्यार पावस येवंक लागलो, पूण हांव भियेलो ना. हांव बायकार बसलो, परतून बायक स्टार्ट केलें. पावस येता म्हणल्यार बरी थेंबे थेंबे पडोंक लागले. टिशनान व्हड जोराचो पावस येवंक लागलो, पूण हांव धैर्यान बायक चलोवनच लागलो. मुखार गेलो आनी 30 किलोमिटर कशें फाटीं आयलां, कशें घरा पावलो, कशें वनुदा कन्न बरें नालो न्हिदलो म्हूण हांव नेणा. पूण सकाळीं उठून हांव भायर वचून पळयतना विशेश सिरांदारीचो पावस मात न्ही न्यूज पेपरार सयत आयलां. आदल्या राती विशेश पावस येवन वाटेर साबार इलेक्ट्रीचे खांबे पडल्यात, वायरां तुटून पडल्यात, रूख झाडां पडल्यात, एक्सिडेंटां जाल्यात त्या पावसा वेळार आनी त्याच सूर्यपेटा रोडार. आनी हांव कसो घरा पावलां, हांवच नेणा. संतोशान आनंदान म्हणल्या बरी हांव घरा पावल्लो आनी म्हाका उडास येयलो. बसयलो लोक इजिप्तांत बसयल्या गोवाक भायर सरतना थंय तांबडो दर्या आसलो. ते उतारतात. दर्यो कशें 100 लाखाचे की 100 लाखांनी आपल्या गोरवां पाड्या आनी घोड्यां सवें उतरचें, आपल्या भायल्या भुरग्यां सवें आनी कामगारां सवें, हें चिंतूंक सयत असाध्य. बसयलो लोक, विसणार लोक तांबड्या दर्याच्या तिसल्यान पावल्या उपरांत फाटीं पळयलेलो. तांकां समजोना कशें दर्यो उतरोन ती आयली म्हणून. त्याच रितीन मोगाच्या देवाच्या भुरग्यांक जिवितांत बघता पवित्र आत्मो आसल्या वेळार जिविताच्या कश्टांचेर आमी जैत व्हरता. कश्ट उतरोवन आमी त्या पंथाक वचून पावता आनी देवच आमकां ताजी बळ, ताजी मजत, ताजी सकत दिता. सुरविल्या क्रिस्तांव तेंच घडलें. पवित्र आत्मो येता पर्यंत ते भियान खाऊ जेवण आसलें, पूण एक फावटी पवित्र आत्मो तांचे थंय आयलो. भियेन आसतना धैर्यान तांणी सुवार्ता परगट केली. पेद्रू आमी पळयता भिवकुरो जावन आसलो. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो आयलोच सकट लोकांक धैर्यान तो सांगूंक शकता, तुमी जिविताच्या दाताराक, तुमकां धाडलेल्या सोडवणदाराक तुमी खुर्सार मारलो, पूण तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जाला आनी ताचे थंय सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण आसा. त्या नांवा शिवाय दुसरें नांव मनशा कुळाच्या सोडवणेक दिल्लें ना. आनी लोक सगळो अजाप आनी विजमीत जावन पेद्रू लागीं विचारूंक लागलो, आतां आमी कितें करी जाय. तक्षण जेजू हांव पेद्रून लोकांक म्हळें, तुमी आतां पातक रडा आनी जिणी बदला. सुवार्ता सत्माना आनी पातकांच्या बक्षाने खातीर पवित्र स्नान घेया. आनी आमी जाणाव 3000 की चड लोकांनी पयल्या दिसाच थंयसर पवित्र स्नान घेतलो आनी तांकां पवित्र आत्मा लाभलो. मोगाचे न्हू, आमी आमच्या जिवितांत हर एकली आशेतांव देवान दिल्लें मिसांव आमच्या जिवितांत आमी जारी करी जाय. आनी तें कितें मिसांव जावन आसा? देवान दिवचें वर्तें मिसांव जावन आसा सुवार्ता परगट करची. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय सडवण परगट करची. आनी ही परगट करी जाल्यार तें सुलाबायेन जायना. कित्याक जायते अडकडी संवसारांत आसात. कित्याक संवसाराचेर देवसराचो खोट्या स्पिरिताचो प्रभाव आसा आनी संवसारांतलो आसलो तो आत्मो पवित्र आत्म्याच्या विरोध जावन आसा. आनी सोमी जेजू हें बरेंकन जम जालो. देखून जेजू परगट जिणी जियोवच्या पयलें तो जॉर्दान न्हंय तडीर तो वता आनी जुवांव बौतिस्त करचें पवित्र स्नान घेता आनी तो खालतो जाता थंयसर. जुवांव बौतिस्त ताची एक रचना, ताणें रचलो तो व्यक्ती, पूण त्या व्यक्ती मुखार सयत तो खालतो जाता, दिंबेर पडटा, हात जोडटा. आनी तितल्यार आमी जाणाव जुवांव बौतिस्त जॉर्दानाचें उदक उखल जेजूचेर वता आसतना सर्ग उक्तो जाता. पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार देवान येता आनी जेजूचेर येवन रावता. जेजू पवित्र आत्म्यान भरता आनी पवित्र आत्म्यान भरून ताचे परगट जिणी जियोवंक जेजू आराम करता. पवित्र आत्म्यान तो 40 दीस आनी रात उपवास करता आनी उपरांत पातक रडोवन जिणी बदलूंक तो उलो दिता. म्हणजे जेजू मोगाच्यान आमकां एक बरी देख दिता. तुमकां देवाचें मिसांव जारी करूंक आसा, सुवार्ता परगट करूंक आसा, देवाक मानता तसली जिणी जियोंक आसा, पयलें पवित्र आत्म्या खातीर मागा. पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान घेया. पवित्र आत्म्या खातीर एक बरी रेतेर करा आनी मागोवन घेया पवित्र आत्म्याचो अभिशेक, पवित्र आत्म्याची भरती, पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण,
पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याचे बोळ, पवित्र आत्म्याची फळां. आनी एक फावटी पवित्र आत्म्यांत तुमी भरतात, पवित्र आत्म्यांत ते अभिषिक्त जातात, पवित्र आत्मा तुमचो हात धरून तुमकां चलयता. सांता भक्तांनी तशेंच केलें. सान फ्रांसिसावेर पवित्र आत्म्यान आमच्या भारत देशाक आयलो. ताणें एका दिसा थोडे फावटी 10,000चे चड लोकांक पवित्र स्नान दिवन ताणें क्रिस्ताची वळख दिली. कल्मीत नसलो वावर 12 वर्सां तो भारत देशांत गोंयांत वावरलो. भारतांत मात न्ही, गोंयांत थावन तो जापानाच्या वाटेर सयत तो गेलो मिसांव वावर करूंक. आनी अकरेक मिसांवाच्या वाटेरच सरलो. आजून ताची कूड कुसान आसतना उरल्या. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या बळान खावचें, जेवचें, न्हेसचें, भांगुरचें, ह्या न्हिदचें, ह्या कुशालाय भोगचें कितेंच ताका पडोन वचना. केवळ सुवार्ता प्रगट करची. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तें ताका साध्य जालें. सांता भक्तांची हर एकल्यांची जिणी तीच जावन आसा. पवित्र आत्म्यांतय तांकां तें साध्य जालें. आमच्या भारत देशांत सुवार्ता प्रगट करून कितले अडकळी आसा आमी जाणा. पूण मादर तेरेसान कशें ती सुवार्ता प्रगट केली? ती पवित्र आत्म्यान भरली. सकाळीं वेग्गी उठोवन 3 वरां उठोवन ती मागणें करतली. राती थोडे फावटी 12 वरां पर्यंत ती मागणें करतली. आनी देखून सकाळीं मीस जाल्लेंच सुरू केल्ली तिणें सेवा. प्रायवंतांक पळोवची, पिडेस्तां पळोवची, कश्टतल्यांक पळोवची, अनाथांची जतन घेवची. राती पर्यंत ती करतली. 84 वर्सांचे उतर प्राय पर्यंत ती बागोवन गेल्ली. तिचे पेंकट सयत बागवाल्लें, आंगार मिरयो पडलेली, बागलेली ती उतर प्रायाची ती अस्कत जाल्ली. पूण सुवार्ता प्रगट करतली, मिसांव ती करतली. पवित्र आत्म्यांतय तें साध्य जालें. म्हज्या मोगाच्या इश्टा, म्हज्या मोगाच्या इश्टिने, देवान तुका विंचून काडलां संवसाराच्या स्थापने आदींच. कित्या पासत एफिशियन्स 1:4-5 देवान संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां विंचून काडलां. समिया जेजू क्रिस्तांतय आमी पवित्र आनी भाग्यवान जावच्याक आनी ताचे मिसांव आमी प्रगट करच्याक. तर मोगाचेनो आमी पवित्र आत्म्या खातीर तानेवया, लालेवया आनी सर्गींची दारां बडोवन मागया. पवित्र आत्म्यान भरोवन आमचें जिवीत देवाक मानवच्या रितीन, देवाक महिमा दिवच्या रितीन आमी जियेवया. हांव तुमच्या खातीर मागतां, तुमी म्हजे खातीर मागा. सगळीं आमी दोळे धांपया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, आमी तुका अर्घ आनी हो लाभ दिता. सर्ग आनी संवसार पवित्र आत्म्यांतय तुवें रचलाय. तुज्या भुरग्यांक मनशांक जिवीत दिता आसतना तांचे तें जिवाचो स्वास तुवें फुंकलाय. त्याच पवित्र आत्म्याक तुज्या विसनार लोकांक तुवें फाटयलोय. तो तांच्या मुखल्यान उज्याचो खांबो सावन केलो. तसो पवित्र आत्मा तांच्या फाटल्यान रावन तांची जतन करूंक लागलो. त्याच पवित्र आत्म्यांतय तांकां आकाशांतावन मान्ना देंवयलें आनी तांची तुवें भूक थांबयली. खडपातावन उदक दिवन तांची तान बगयली. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्तांतय सगळ्या मनशा कडची सोडवण तुवें केली. जिविताची झर आमकां तुवें फावो केली. कुर्सार तो आमच्या खातीर मेलो, आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी ताणें दिलें. उक्ते जाल्ल्या ताच्या कडवळाच्या घायातावन जिविताची झर, पवित्र आत्म्याची झर ताणें उक्ते केली. आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा सर्गार थावन ताणें पवित्र आत्मा आमचेर धाडलो. आनी तसो पवित्र आत्मा आजय सर्गींचे बापा तूं आमचेर धाडून आसाय. कोण आपली काळजां उक्तीं करतात, आपली मनां पवित्र आत्म्या खातीर उक्तीं करतात, तांचेर तूं पवित्र आत्मा धाडताय. बापा सगळ्या मनशा कुळाचेर नव्यान पवित्र आत्मा धाड. हांगासर हे मागणेचे कार्यक्रम पळयतल्यांचेर, आयकतल्यांचेर, सगळ्यांचेर तो पवित्र आत्मा धाड. त्या पवित्र आत्म्यांतय पिडेस्तांची पिडा गुण कर, कश्टतल्यांचे कश्ट हळ कर, दुखेस्तांची दुखां पुसून काड, समस्यांत आसल्यांक तांच्या समस्यांक परिहार पाव कर, बंधनांत आसल्यांक सुटका लाभय, जे कितें अडचणींत आसात तांच्या सर्वांच्या गरजांनी तूं पाव. आनी विशेश रितीन पवित्र आत्म्यान भरोवन क्रिस्तांतय आमी सोडवण जोड घेवन क्रिस्ताक साक्ष जायशें कर. हें आमी मागता समिया जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. तुमी समेस्तांनी संतोषान, आनंदान समियाची सोडवण अनुभव करी जाय आनी बेसांवां अनुभव करी जाय म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या घराण्याचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या व्यापार वैवाटाचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तुमच्या मोगाच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. देव
तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं सदांच संतोषान आनंदान पवित्र आत्म्याचो सांगत तुमी अनुभव करीशें करूं. आमेन. बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर, भर दे तेरी शक्ति अपार. आजा आत्मा परमेश्वर, बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर, भर दे तेरी शक्ति अपार. ईश्वर की पावन ज्योति तू है, दिल में भर दे पावन प्रेम. ईश्वर की पावन ज्योति तू है, दिल में भर दे पावन प्रेम. कृपा का बहता झरना तू है, झरना तो है. अग्नि तू आत्मा की शीतल मरहम. आजा आत्मा परमेश्वर, बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर, भर दे तेरी शक्ति अपार. अंगों में पावन ज्योति भर दे, तुझसे मिले हमें ज्ञान महान. अंगों में पावन ज्योति भर दे, तुझसे मिले हमें ज्ञान महान. पाप मिटा कर निर्मल कर दे, पाप मिटा कर निर्मल कर दे. हे वरदाता तू दे दर्शन. आजा आत्मा परमेश्वर, बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर, भर दे तेरी शक्ति अपार. आजा आत्मा परमेश्वर, बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर, भर दे तेरी शक्ति अपार. सगळीं आमी सांगाता पवित्र आत्म्या लागीं मागया.
भोव पवित्रत्म्या दैवीक मजतदारा दुबळ्यांच्या बापा दुखेस्त्यांच्या बुजवणदारा काळजांच्या उजवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे समकार सरपडून आसल्या मुजेशी पळय परत्यान मानान हांव तुजे मुखार सरपडतां हजार पावटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटां पवित्र पवित्र पवित्र. तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हूण हांव गूण सत मानतां. म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून हांव बरवसतां. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुज्या बरेपणाक खाखेर ना म्हजो मोग तुका मात्र फावो. तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधळो जावन म्हज्या पातका वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां. हेर चड वायटाच्या की चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख भरलेल्या काळजांनी तुजें बोगसाणें मागतां. हें म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयतां. तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बरफ करगतलें. भगवंत मुनयेचें काळीज अपरमीत कुरपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरिल्लो तूं म्हजें काळीज मोगान बर म्हूण पराता. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी. तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळते उमेदीन बर. तूं उजवाड म्हजी मोत सास्तीक संगतीचे जाणवायन उजवाडाय. तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी. तूं शांत वारें म्हजी पाशांवाची लारां दुस्पटाय. तूं जीब सदांच तुका वागणू म्हाका शिकय. तूं मोड तुजें सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख. आनी निमाणें तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार. तुजे कुरपेन म्हजें तें जीव बर. तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर. तुज्या जाणवायन म्हजी मत उजवाडाय. तुज्या बरेपणान म्हाका पोसको घे आनी तुजे मीत मेर नातलेले काकुळतीन म्हाका बचाव कर. अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो प्रत्येरीतीन मागया आमी सर्व भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत सर्व खाजरी जोड्यां पासत प्रायवंतां पासत पिडेस्तां पासत तशेंच मागीर आमी पवित्र सभे पासत आमच्या राज्या पासत देशा पासत राज्यांत जावचो चुनाव बरो सरकार आमकां हो जावच्या पासत आमी मागया. जे कोणा मागता मातशें ल्हान उडास काडया तांच्या पासत आमी मागया. पवित्रत्म्याची सकत तांचे तें देवों दी. पवित्रत्मो आपली गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळोवन दी. तांकां पवित्र करून दी कुरपेन भरोवन दी बेसांवांनी भरोवन दी आनी देण्यांनी तांचें जिवीत नेटोवन दी म्हूण आमी मागया. सगळीं आमी सांगाता पवित्रत्म्या लागीं मागया. त्रिंदादी लागीं आमी मागया. तिस त्रिंदाद आमकां कुरपेन भरूं बेसांवांनी भरूं आमचें जिवीत नंदन करून मागया. बापा पुता आनी पवित्रत्म्या म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणां. तूं जिविताची जर सर पदवेदार देव आमचो रस्तार म्हूण हांव सतमानता आनी बरवसतां. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सुमया जेजू तुज्या अमोली रक्तान म्हाका आपूण आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड. म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोगसाणें मागतां. गाय राग पश्चात्तापाची आनी सर्व दुखांची चिंतना जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोम्या तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कसलेंच बेना कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू तुजें थंय जिवीत आसा आनी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणयतां. सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या तुजे सक्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हजरेन म्हाका नितीवंत करताय. सोम्या देवा तूं सर सक्तिवंतो तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतावन गूण केला. म्हाका तुजेशी लागीं हाडल्या म्हजो मोग केल्ल्याक म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू म्हज्या काळजांतली गूण बवर्तान हांव तुका नमान करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन. पिडेस्तां पासत आमी मागया.
सुमयाचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या भूमोगाळ बापा, आमी तुका अर्घां दिता. थरथरलेल्या बियान आंकोडलेल्या आनी एका रितीन मरण गेल्ल्या सिसांक पुनः जिवंत केल्लो तुजो पवित्र आत्मो आमचेर पाठय. आमकां तुज्या सत्यान बर, आमकां तुज्या बेसांवांनी बर. अस्क जाल्ली आमची कूड घट कर, पिडेस्त जाल्ली आमची कूड गूण कर. आमच्या कुडींत तुजे दैवीक आकुळतेची झर वाळय. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय वाळय. तुजी पवित्र आत्म्याची गूण करची सकत आमच्या शिरांनी वळय. आमच्या हरियग पिडेन तावन आमकां गूण कर. तुज्या पुताचे दैवीक अमूल्य रग शणून आमकां दुनितळ कर. जेजू तुज्या नांवान आमकां पवित्र कर, तुज्या नांवान आमकां गूण कर. सर वायटांतले, पिडेंतले, अवघडांतले आनी सर आमच्या मेडेपणांतले आमकां दुनितळ कर. सगळी पीड आमचे थंय आसली ती हुमटून उडय. सगळी अस्कत आमचे थंय आसली हुमटून उडय. सर खोटेपण, सर वायट सकत आमचे थंय आसा, तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. ती पवित्र कर, ती धांवडय. कसली वायट सकत आमचे त्वरेन जावच्याक आमकां पवित्र कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या त्या सत्यान आमकां बर. तुजी पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाळय. आमची कूड तुजे पवित्र आत्म्याचे मंदीर जावं दी. आमची कूड तुजे टेंपल जावं दी, पवित्र जावं दी. देण्यांनी ते बरोवं दी, फळांनी ते नेटोवं दी. आनी ह्या मुखांतर आमच्या बऱ्या करण्यांनी, आमच्या बऱ्या सेवेच्या माया मोगाच्या करण्यांनी निरंतर आमी वावरूंक आनी ह्या मुखांतर जायत्या लोकांनी आमची बरी कामां पळोवन तुका महिमा दिवच्या वावरांत आमी वावर अशें कर म्हणून आमी मागता. जोजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.